म्हापशा मोरोड वाठारांत मोयरा हॉटेलांतल्या रिसेप्शनिस्टाचेर सुरी हल्लो केल्ल्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन पुणे महाराष्ट्रांतलो दुबावीत स्वानंद कसबे हाका अटक केल्या। बिरेस्तारा दुबावितान मोयरा हॉटेलांतल्या रिसेप्शनिस्ट संदेश पाडलोसकर हाचेर सुरी हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यान रिसेप्शनिस्ट संदेश गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयात फुडलो उपचार सुरू आसा। हल्लो करून फरार जाल्लो दुबावीत स्वानंद हाका म्हापशे पुलिशेन उसरा राती ताब्यात घेतलो। आम्ही आज सध्या म्हापसा मोरोड हांगासर आणि हांगासरल्या एक नामवंत हॉटेल जी आसा त्या हॉटेलांत संदेश पाडलोसकर हो मनीस काम करतालो रिसेप्शनिस्ट म्हणून। ताचेर अननोन एक अज्ञात व्यक्ती जो आसा तो रिसेप्शन काउंटरा कडेन भितर सरलो आणि जो संदेश पाडलोसकर आसा हाचेर मानेर तशें पोटार अश्यो मेजर वार करून तो हांगासरल्यान पळून गेल्लो आसा। जो संदेश पाडलोसकर आसा हो मूळ रावपी साल ह्या गांवांतलो आणि तेज्या आंगाचेर मेजर इंजरी इंटरनल खूब मेजर इंजरीज असल्या कारणान ताका डॉक्टरांनी जीएमसीन प्रिफर केल्ले आसा। आणि सध्या आमी घटनास्थळी आसा आणि हांगासर म्हापशेची पुराय पुलीस टीम पाविल्ली आसा। ते पंचनामा तशेंच इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स हांव असोकी।